today's demand listed. Let me start with the demand of transport and public works. These both demands are interrelated. Before I start, Speaker Sir, I would like to pray for the good health of our Minister for Transport and Public Works. आमच्या सरकाराक ताणें तेंको दिवन बरें काम केल्लें आहा ह्या डिपार्टमेंटान. स्पीकर सर, ट्रान्सपोर्ट आनी पब्लीक वर्क्स इज इंटररिलेटेड. इंटररिलेटेड इतल्याकूच लागून म्हणटा, जेन्ना रोड बरे आसता, ट्रान्सपोर्टाची गाडयो जावं ते बशी, टू व्हिलर, फोर व्हिलर स्मूथली वयता. आनी lot of members from this house have spoken today about bad roads due to sewerage work, due to digging of roads for electrical cables, water pipelines and different purposes. Accidents, the number of accidents which have taken place due to various reasons. म्हाका दिसता गेल्या वर्सा आनी ह्या वर्सा numbers are the same. सुबेजूय जावंक ना, डिक्रीज जावंक ना, म्हणजे एवरेजली सेम आहा. द हेड इंजरीज जे जाल्ले आहा आमच्या युथाक स्पेशली, फोर व्हिलर एक्सिडंट्स, टू व्हिलर्स एक्सिडंट्स आनी बाकीचे सगळे, हेची स्टडी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान केल्या काय. Why these accidents have taken place? What are the measures the transport department has taken? Speaker sir, measures कितें घेतल्या की हे फुडल्या वर्सा म्हणजे ह्या वर्सा हे एक्सिडंट उणे जावपाक. टू व्हिलरी जेन्ना यंग भुरगे, इवन कोणाक लायसन बसून ना, नॅशनल हायवेचेर व्हडली स्पीड घेता, ते आताच लेफ्टाक जाल्यार आताच रायटाक पावता, मोदेकात पावता, सायडीक वयता, कितें करता तेच कळना. आनी हेचेर काळजी कोण घेता? एनीबडी नोट्स डावन their number and calls them to the transport department or to the nearest police station. तेंची बायक इम्पाउंड जाता, हो तेंचे माय पायक कितें स्ट्रिक्ट मेजर्स वयता. What means we want to know today from the Honorable Chief Minister, if somebody is riding a bike in a rash and negligent manner with a young boy who does not have a license only, तेजे पेरेंट्सांक कितें penal, because most of these accidents and injuries which we have seen in Goa Medical College, म्हणजे थिंगा पावता हो धाकटो भुरगो 15 वर्साचो, 16 वर्साचो, 17 वर्साचो, without license, head injury, the government is spending money on him to keep him alive. हेचे खातीर आमी कितें करता काय स्पीकर सर? मायसा हेचेर जो तर स्ट्रिक्टनेस येत जाल्यार हे रोड एक्सिडंट जे जाता स्पेशली ऑन टू व्हिलर्स रिड्यूस जातले. हेल्मेटा खातीर वयता थिंगा स्टॉप करता. आता खुबशे जाण 80% लोक हेल्मेटा घालपाक लागले. एटलिस्ट ट्रॅफिक पुलिसांक हो आरटीओ कोण सोकला दवरला ते हेल्मेट काडून तरी घालता, म्हणजे एटलिस्ट तेंकां आतां हें आहा की हेल्मेट घालपाक जाय. म्हणजे अशें जाता स्पीकर सर. हांव उलोवंक कित्याक दिसता म्हाका, कित्याक एक्सिडंट जालो, तकलेन पडलो, सोमतो मनीस गेलो. आय हॅव लॉस्ट सो मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स फ्रॉम माय कॉन्स्टिट्युएन्सी, आय नो दॅम. सामा बिकम लायक अ कॅबेज. म्हणजे अशें जाल्लें आहा की ते पयल्यार तेंकां, आय थिंक दे वॉन्ट टू से समथींग टू मी बट दे कांट से. म्हणजे असली परिस्थिती जाल्या आमच्या गोंयांत. धाकटे धाकटे भुरगे 14 वर्साचे, 13 वर्साचे आयज सगळे खाटीर बसून आहात थिंगा. म्हणजे दे डोंट नो एनीथिंग. दे डोंट इवन नो लायक नेचर्स कॉल जाल्यार सांगूंक कोणाक सांगूंक पळयता. म्हणजे दे हॅव टू डू इट ओवर देअर. 3-4 वर्सां जाली तशेंच आहा. म्हणजे हेचेर चेंज करून हाडटले आमी जाल्यार वॉट इज द ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट्स प्लॅन ऑफ एक्शन? हेचेर चीफ मिनिस्टरान आमकां सांगचें अशें म्हाका दिसता. गुड रोड्स एवरीबडी वॉन्ट्स. आतां रोड क्वॉलिटी कशी मेंटेन करतले हेचेरूय आमकां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान सांगचें. PWDन जो रोड बांदला फ्रॉम बांबोलीम टील दोनापावला इज द स्टेट ऑफ द आर्ट विथ गुड फुटपाथ, क्वॉलिटी ऑफ रोड. अशें सगळ्याक जावचें.
म्हणून सगळे जाण चिंतात, सगळे जाण इसादताले चीफ मिनिस्टराक GSIDCचे खंयच्या कॉन्ट्रॅक्टरान बांदला. कलांगुटान बरे फुटपाथी बांदले स्पीकर सर. म्हाका खूब जाणांनी विचारले GSIDCचे खंयच्या कॉन्ट्रॅक्टरान बांदला, बट इट इज बिल्ड बाय PWD. क्वॉलिटी वर्क कॅन बी ऑल्सो डन बाय PWD, बट इट इज द MLA's इंटरेस्ट अशें म्हाका दिसता. आमदार इंटरेस्ट घेत, सरपंच इंटरेस्ट घेत, वॉर्ड मेंबर इंटरेस्ट घेत, फुडल्यान रावन काम करून घेत जाल्यार म्हाका दिसता क्वॉलिटी वर्क येता. क्वॉलिटी वर्क येता. हांवें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराकूय दाखयलां आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे काम जालां PWD, नॉट GSIDC. GSIDCनूय बरी बरी कामां केल्ली आहा, बट गुड वर्क इज ऑल्सो डन. वी हॅव टू एप्रिशिएट देम. बट इफ यू आर आफ्टर द कॉन्ट्रॅक्टर, if you are after the engineer, that engineer comes over there for periodical inspections, then only you will get quality product coming. But म्हाका दिसता खंय तरी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान हो एक कायदो घालपाक जाय. जे रोड PWD करूंक शकता, जे फुटपाथी करूंक शकता, गटर करूंक शकता, इतले बरे क्वॉलिटीचे ते सगळ्याक कित्याक जायना. स्पीकर सर, म्हाका चीफ मिनिस्टराचे नोदरेक हाडूंकशें दिसता आयज की गोवा इज अ स्मॉल स्टेट, अ ट्युरिस्ट स्टेट. लॉट ऑफ ट्युरिस्ट कम बाय बस. म्हापशा देंवलो जाल्यार ते बस स्टँडाचेर उबो रावपा सारकें ना. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान वचून पळोवचें. आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन दिसाक 500 ते 600 ह्या दिसांनी पावसान 600 ट्युरिस्ट म्हापसा बस स्टँडा वयरसून येता. देंवलो जाल्यार तांकां नेचर्स कॉल कशें दिसता, पूण ते सोदता टॉयलेटूच ना. आनी टॉयलेट आहा तिका भितर वचोंक जायना. म्हणजे दार ओपन करीत जाल्यार तिंगा भितरसून कितें तरी भायर सोदता. अशें जाल्लें आहा स्पीकर सर. हांवें दोळ्यांनी पळयलां म्हाज्या. I am not exaggerating. Let the chief minister send somebody and check it. म्हणजे ह्या परिस्थितीन ट्युरिस्टाक what we are showing the tourist or local person who is going on the म्हापसा bus stand, म्हाका दिसता हेचेर चेंज घडोवन हाडपाची गरज आहा. थिंगासर सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट घालपाची गरज आहा, बिकॉज द वॉटर इज नॉट सोकिंग इन द ग्राउंड. सिंपल रिजन. म्हापसा बस स्टँड रिक्वायर्स अ मेजर अपलिफ्ट. आम्ही 5 वर्सां जाली स्पीकर सर हो बस स्टँड एक्वायर केल्यार. आणि जे लोक म्हणटा आमचे कडसून एक्वायर केला शेतकार, ते म्हणटा आमकां ते कंपेन्सेशन मातशें उणें मेळ्ळां, पूण तरी आसतना मीन्स जे जावपाक जाय आसलें काम थिंगा एटलिस्ट लोबरा घालून दामोर तो पडोंक जाय आसलो, तो पडोंक ना. जेन्ना फॉरेनर लिनन कपडे घालून धोये थिंगा येता, ते वयताना तांबडे करून वयता. म्हणजे आख्खे ते चेक आसता. पावसानूय आसता आनी गिमानूय आसता. हांव नको कोळ्यात गिमान उदक उरता थिंगा. ते म्हणजे थिंगासरूच हाडून स्टॉप करता ते. Buses have to come in the new bus stand to pick the customers or to drop the customers. म्हाका दिसता हेचेर चीफ मिनिस्टर लक्ष घालतलो अशें म्हापशेकार सगळे अपेक्षीत आहा. म्हणजे दे आर वेटिंग and all the people from Bardesh, that area, especially taxi parking सारखे in bad condition. मल्टी लेवल कार पार्क जावपाक जाय ते ओल्ड बस स्टँडाचेर. म्हणजे ते मोडून म्हाका दिसता मल्टी लेवल कार पार्क जावपाक जाय. 2 व्हीलर 4 व्हीलर सगळ्यो गाडयो थिंगा उरतल्यो. म्हापसा डिकंजेस्ट जातले. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन ऑल द अदर बस स्टँड ऑल्सो, स्टेटीची बस स्टँड स्टेट ऑफ द आर्ट जावपाक जाय. पेंजीम आसूं, स्मार्ट सिटी जाता. म्हाका दिसता तितूनसून बरे बस स्टँड येवपाचे आहा पणजे. कलांगुटानूय आमकां जाय. बस बे no bus owner or even the Kadamba bus drivers are not following bus bays. Bus bays बांधलेले आहा खूप सातेचेर, but nobody is following them up. कोण थिंगा रावना. फाटल्यान एक्सिडेंट जाता. म्हणजे फाटली गाडी ओवरटेकूय करूंक मेळना, मदेकातूच बशी रावता. तेचेरूय एक हें करचें. स्पीकर सर, ट्युरिस्ट टॅक्सी ड्रायव्हर आनी ओनर हेंचे भितर म्हणजे जो ट्युरिस्ट टॅक्सी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिझनेस आणि आता रेंट कारूय जाला सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिझनेस, हेंचे भितर जो इश्यूज उरल्या, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान 2-3 मिटिंगो घेतले इनस्पायट ऑफ हीज हेल्थ इश्यूज अँड ऑल दोज थिंग्स. ही हॅज टेकन मिटिंग्स. म्हाका हांव हें मागता चीफ मिनिस्टरा कडेन की तुमी ताबडतोब नेक्स्ट मंथ बसून एक दुसरी मिटिंग तेंचे कडेन फायनल मिटिंग बसोवची आनी जे कितें तेंचे इश्यूज उरल्या सॉल्व करपाचे ते करचे म्हणून मागता हांव. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग. टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंटान म्हाका दिसता खुबशे लोक, खुबशे आमदार आनी लोकूय आयज उलोवपाक चालू केल्ले आहा की आमकां न्याय केन्ना मेळटलो पळय तो. बारीक लोक, गरीब लोक
जेंचे माय पायन तांकां 1000-1500 मिटर जागो दवरलेलो आनी तेंचे घर आहले धाकटुले आनी आदीसून तेंचे घर ऑर्चर्डान आहले म्हणजे दोंगराचे सोकला सारखे रोडा सायडीक ते आजुनूय ऑर्चर्डान आहा. तांकां केन्ना कळलें ऑर्चर्डान आहा म्हणून जेन्ना तेंचो चेडो घर बांदूंक गेलो आनी लोनाक गेलो बँकीन टाउन प्लॅनिंगान गेलो घर पास करपाक आपले की आय हॅव सम मनी आय एम वर्किंग समवेअर सॅलरी घेवन तो हितून गेलो म्हणजे सर्टिफिकेट घेवन बँकीन गेलो बँक मॅनेजर म्हणलो तूं पासिंग करून हाड पास करून गेलो थिंगा पळयत जाल्यार इट इज इन ऑर्चर्ड. आता ह्या लोकांक न्याय कसो दितलो स्पीकर सर आमचो टाउन प्लॅनिंग मिनिस्टर हेचेर तेणे आमकां आयज सांगपाची गरज आहा बिकॉज हियर आय एम टॉकिंग नॉट ओन्ली ऑफ माय कॉन्स्टिट्युएन्सी आय एम टॉकिंग अबाउट ऑल द पीपल फ्रॉम गोवा इन्क्लुडिंग हीज कॉन्स्टिट्युएन्सी. जे बारीक लोक आनी बारीक लोकांचे जे 500 मिटर जागो आहा 400 मिटर जागो आहा 300 मिटर जागो आहा कोणे शेताच्या सायडीक धाकटुलें घर बांदलां आपले ओन घर बांदलां नॉट टू गिव ऑन रेंट. हिंकां न्याय तूं कसो दितलो कित्याक गोनो आहा स्पीकर सर गोनो कित्याक गोनो म्हणटा हांव 2001 प्लॅन 2021 प्लॅन आतां कोण 2031 प्लॅन म्हणटा म्हणजे खंयचो प्लॅन फॉलो जातलो हे सांगपाची आयज गरज आहा ऑनरेबल मिनिस्टर कित्याक एवरीबडी इज कन्फ्युज्ड इन्क्लुडिंग पीपल जे कोण थोडे आर्किटेक्ट आहात ते कन्फ्युज जाल्ले आहा तांकां खबर ना खंयचो प्लॅन फॉलो म्हणजे तेणी खंयचे प्लॅना प्रमाणे घालपाचे पळय. हांव 2 मिनटां हो इम्पॉर्टंट विशय आहा स्पीकर सर. स्पीकर सर टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंगान प्लॅनिंग एंड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीज आतां ऑनरेबल दिगंबर कामत उलयल्लो आहा. हांव इतलें सांगूंक सोदता ह्या सभागृहाक की आदी जेन्ना लँड यूज मॅप ड्राफ्ट ओडीपी आनी फायनल ओडीपी जेन्ना कोत्ता सगळे प्रोसिजर फॉलो करून ड्राफ्ट ओडीपी इन एडॉप्शन जेन्ना केली कालांगुटान स्पेशली ती केली एज पर द अर्लियर डायरेक्शन ऑफ द ऑनरेबल हायकोर्ट. नेक्स्ट जज जो आता येयलो तेणे ऑर्डर आनी दुसऱ्या भाशेन दिली की इट कॅनॉट बी फॉलोड बट अर्लियर देर वॉज अ जजमेंट अँड दॅट टाइम द चीफ मिनिस्टर वॉज ही हिमसेल्फ ओनली म्हणजे इन हीज टेन्युअर एज चीफ मिनिस्टर अँड टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर ड्राफ्ट ओडीपी ऑफ वास्को वॉज एडॉप्टेड. स्पीकर सर टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंगान आतांच उलयल्लो हांव ते सगळे इश्यूज जे आहा आता केस टू केस एमेंडमेंटूय पास जाल्ले आहा. हेचेर कितलेच इन्स्टिट्युशनाचे जागे आदी एप्लाय केल्ले 2021 थोडे येयले थोडे येवंक ना इन सेटलमेंट झोन पाटली येयले पाटली येवंक ना थोडे येवंकूच ना. इन्स्टिट्युशनाचे आसूं जागे टेम्पलांचे चर्चींचे बाकीचे कोण कॉलेजी बांदूंक सोदता कोण आनी कितें करूंक सोदता कोण हॉल बांदूंक सोदता खूब भाशेचे विल यू कन्सिडर दीस पीपल एज आवर गोवन्स दे आर वॉन्टिंग टू नो टुडे and they are eagerly waiting to go and submit their plan in the town and country planning office that आमकां न्याय मेळटलो. गेली 5 वर्सां आमी रावले की हो प्लॅन जो कन्फ्युज प्लॅन आसलो कित्याक खुबशे जागे 2001चे जागे जे सेटलमेंटान आहले ते ह्या प्लॅनान 2021 ऑर्चर्डान दाखयल्या आनी जे कितें खजान लँड्स आहा जे इको सेन्सिटिव्ह एरियाज आहा ते सेटलमेंटान दाखयल्या तेचे तुवें आयज सांगचें पडटलें की बाबा तूं तेजेर पासिंग दितलो वो ना कित्याक खुबशे एनजीओ बाब मागता आयज एनजीओ कितें म्हणटा स्पीकर सर हो प्लॅन स्क्रॅप करा म्हणटा पूण हांव कितें म्हणटा कितले फावटी आमी स्क्रॅप करतले आनी 5 वर्सां लायतले काय आमी प्लॅन करपाक. स्पीकर सर हांव एकूच 2 मिनटांनी सोंपयता. माझो रिक्वेस्ट हा मिनिस्टराक आयज सारखे क्लॅरिफिकेशन करचे आनी आयज जे क्लॅरिफिकेशन तूं दिता ते फाल्यांच्यान डिपार्टमेंटान चालू करचे तेजेर एश्युरन्स ऑफ द हाऊस टुमॉरो द वर्क शूड स्टार्ट पीपल ऑफ गोवा आर इगरली वेटिंग विथ ऑल द फायल्स. स्पीकर सर एक आर्कायव्जाचे हांव मिनिस्टराचे नोदरेक हाडूंक सोदता की Archives Department having custody of archaeology records since 1498. If it is yes, Minister amka sangche. And what are the existing status or conditions of such records? म्हणजे आर्कायव्जाची इतले ओल्ड आमचे कडेन रिकॉर्ड आहा जे दुसरे कंट्रीनी प्रिजर्व करून दवरलेले आहा इतले बरे प्रिजर्व करून दवरलेले आहा की आयज ती बिल्डिंग जी आमची आर्कायव्जाची आहा ती कसले कंडिशनान आहा. Whether you are going to request the Honorable Chief Minister to
give you a new building or repair or reconstruct that building. Speaker sir, public एक आयज त्या सगळे डॉक्युमेंटाची ते whether these documents are being digitalized म्हणजे ते केल्या हो ना digitalized. Secondly, preservation करपाक तुझो कितें प्लॅन आहा हे सगळे डॉक्युमेंटाचे कित्याक फ्युचर जनरेशन्सांक म्हाका दिसता हे रिकॉर्ड्स इम्पॉर्टंट आहा नाल्यार कोणाची बाटा कोणूय कितें करतलो. स्पीकर सर, म्युझियमाचेर 1 मिनटान सोंपयता. म्युझियम कलांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीन येवपाक जाय. आमचो आदलो जो जेल आहली तिंगा म्युझियम जावपाक जाय आनी आमचे कडेन तिंगासरूच कितलेच भाशेचे कॅनन आहा आदले प्लस म्युझियम म्हाका दिसता स्टेट म्युझियमा कडेन एक्सेसिव्ह आर्टिफॅक्ट्स आहा आणि म्युझियम इज ऑल्सो बिझनेस इंटरनॅशनल. $40 फारीक करून आमी लुव्र म्युझियमान गेल्ले पॅरिसाक, ते वर्ल्ड नंबर 1 म्युझियम. दुसरे म्युझियमांनी $20 अशें आहा. सो वॉट आय एम सेयिंग इन शॉर्ट, म्युझियम जर तर तूं बरें करतले गोंयान जाल्यार ₹500 बसून ट्युरिस्ट दिवपाक रेडी आहा. पूण स्टेट ऑफ द आर्ट जावपाक जाय ते म्युझियम. एंड वी हॅव अ गुड प्लेस दॅट इज सेंट्रल जेल आग्वादा. जीटीडीसीन पैसे हाडलेले आहा 25 कोटी हय म्हणून आयकता हांव की हे म्युझियम हे दिस जेल ओल्ड जेल टू बी कन्वर्टेड इनटू म्युझियम. म्हाजो रिक्वेस्ट आहा ऑनरेबल मिनिस्टराक हेचेर तूं लक्ष घालचें. लास्ट एग्रीकल्चराचेर 1 मिनटान सोंपयता. एग्रीकल्चराक बरो मिनिस्टर मेळ्ळो आहा. खाली भुरग्यांक कशें शेतान देवप कित्याक भुरगे म्हणटा आमी सगळे शिकोंक सोदता. शिकोन एग्रीकल्चरीस्ट जावचें न्हू काय अशें डावट आहा लोकांच्या मनान. हे आयज मिनिस्टरान एक्सप्लेन करचें हे सभागृहाक, आमदाराकूय एक्सप्लेन करचें की आमी कशें फुडाकार घेवचो की युथाक शेतांनी देवन नॉट ओन्ली फॉर रायस, आय एम टॉकिंग अबाउट ऑल द व्हेजिटेबल्स. गोवा कॅन बी सेल्फ sufficient as far as vegetables are concerned. आमकां बेलगांवचे आनी हुंचे महाराष्ट्राचे बेंगलोरचे वचून येता. flowers please explain to us, to give us some good ideas, and definitely reforms in agriculture is required, but I am confident that you will do whatever is required for the youth of Goa to come into this because agriculture is a big business international and also in India. आणि जे सपोर्ट प्राइज आमचं सरकार दिता म्हाका दिसता हेचेर youth येवंक शकता. ओनली वी हॅव टू ब्रिंग देम इन दिस ऑन इन द फील्ड. थँक्यू.